हांवें तरी दिसलो फ्रॉम आसलो आंबेली. हे दिसांनी जायते चडमोड चलत आनी जायते कॅन्डिडेट देवळांनी इगोर्जांनी भोंवताय आनी इगोर्जान हिंगा थिंगा फोटो काडाय, बेडसांव घेताय. बरें खबर, बेडसांव गेलो म्हूण वायट ना. तो जावं हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव जावं ते पाद्री कडेन भटां कडेन आनी मोलाना कडेन बेडसांव गेलो म्हूण प्रॉब्लेम कांय ना. ब्लेसिंग शूड नॉट हॅव एनी बॅरियर. बट समटायम्स कितें जाता, द पोजिशन इन वीच एरिया हे फोटोग्राफी पडकोताय. जायत कडेन बरयलो आसता फोटोग्राफी नॉट अलाउड म्हणून. सो ते भाशेन थोडे फावटी कडेन सर्टन प्लेसीस आयदर इन द चर्च जावं टेम्पल जावं मस्जिदांत मे बी डिबेटेबल. इट कूड बी कॉन्ट्रोवर्शियल. आय एम नॉट सेइंग इट इज रॉंग. Whether it is wrong or right, it is for that authority of that religious head to decide. आणि फोटो बिटो काढून काय प्रॉब्लेम ना मुगे भाशेन. बट वाय दीस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दीस फोटोग्राफी सेशन्स इन दीस 10-15 days जी मनशां गोंयांत आहा म्हूण देखून खबर नासली कोणाकूच, ती सडनली पॉपअप जाली अँड दे हॅव नथिंग मोर than only visiting temples and masjids and churches. I don't understand why is this. So it is a clear-cut manifestation that people want to win election on only religious grounds. आता आनी एक आमगेले कार्य भायर चला. आता आयकिलां की बालांकीनी वचपाकूय mostly Christians. Usually people who go to Valankini mostly they are Christian धरतो. आणि गोंयसान ट्रेन दवरल्या वालांकिनी वचपाक आमकां ट्रेन दवरप प्रॉब्लेम ना. बट द टायमींग ऑफ द ट्रेन एंड द डेट एंड द मंथ ऑफ द ट्रेन, that what makes the question mark. Date 6th month May 2024. कित्याक जावं थिंग फेस्त आसा ओ माडिया ओ इम्पॉर्टंट रिलिजियस फंक्शन आहा, फायन. बट नोईंग 7th May 2024 is the major election in Goa for the Lok Sabha. What makes and what is the hidden agenda to do this? Because any good civil citizen will definitely prioritize voting is a must. Vote korunku jay manshani. That is the fundamental right, morally right. It is also type of a religious right. I ऐकल त्या प्रमाणे some very well-known people तेमी दाखयलो आहा की एक गाडी स्वतार घेर दवरल्या खंय वचपाक देवा नांवान वालांकिनी. आनी वालांकिनी वचपाक कारण कितें? वालांकिनी वचपाक कारण हे म्हणजे तुमी गोंयांत रावनाका इलेक्शन दिसाक इनडायरेक्टली. आनी कित्याक रावनाकाय? सो दॅट हे जाणय बरेच की वोट्स तेमगेल्या फेवरान जावपा नाय म्हणून जाणाय. सो जी फेवरान जावपा नाय ती तेंचे अगेन्स्ट जातली म्हूण ओदीपार ह्या लोकांक हिंगा इलेक्शनाचो काडया, देवा नांवान तांकां थिंगाय धाडया. सो सगळ्यांक मागता ही वालांकिनी वचपाची ट्रेन जी आहा 6 तारखेर कोणेय फ्री देखून तुमकां देवा बरें धाड जायत, स्पॉन्सर दिवंक गेल जायत. आज चड मागता 7 तारीख तुम्ही चुकयनाकाय. ह्या तारखेर तुम्ही रावाय, वोट कराय. हे वोट कोण ही डेमोक्रेसी आनी ही कॉन्स्टिट्यूशन आमगेलें उल जाल्यार आमी देवा बरेंकूय विजीट करूंक आमकां संदी मेळटलीच आज ना फाल्यां. पूण जरी तर वोट कोनासतना गेली आनी हेका लागून जरी तर आमकां पिडापीड दित ती पार्टी येयली जाल्यार वालांकिनी वचपा खबर चड. येसोल्यार पिडापीड जाता. जायत कडेन हिंदीक
मायनॉरिटीजांक गेल्यो रिलिजियस स्ट्रक्चरान धुमाळो कोताय जाल्यार हें तुमकां जाय जायत जाल्यार तुमी स्वतारकेर वयतली. नाजाल्यार हांव मागता तुमी वोट कोराय आनी वसाय. नाजाल्यार वोट करून पयलीं वसाय. पूण वोटिंगाक प्लीज मेक शुअर दॅट यू ऑल आर इन गोवा अँड वोट फॉर द रायट कॅन्डिडेट फॉर द रायट पार्टी. आनी हांव मागतलो आमगेले सगळे भाव भयण्यो ज्यो गोंयचे भायर आहाय, जावं बॉम्बे, नागपूर, दिल्ली, बेंगलोर, कर्नाटका, मँगलोर आय मीन, ऑर दुबय जावं US, UK, सगळे कडेन जाता जाल्यार तुमगेली हॉलिडे ह्या वोटींग दिसा प्लॅन कराय आनी ये आनी वोट कराय. आनी हे सगळ्यो फ्री बीज पड दिताय सो दॅट दे कॅन कीप अस आउट फ्रॉम वोटींग. हे सगळ्या स्किमाक तुमी पडनाकाय. कित्याक वोटींग कोणा जावपाक एमी थोड्या पुसार मनीस बसयलो आसताय आनी हे मनीस देखून आमकां इन्फ्लुअन्स करूंक सोदताय. तुमी आतां एक सांगा, आतां तुमकां आमी मानता, आतां इलेक्शन येवपाचें आसा. इफ आय कम टू यू एज अ फॉर गायडन्स, कोणा मत मारूं तें मातशें सांगा. Right now, honestly, with all respect to the good things that have happened during this time in whatever government that we have, with the way I see human values not being looked at the way they should be looked at, I would say don't go out to vote only to my Goans. मतूच मारनाका. Marnaka. नोटाय बी ना. Yes, nota. None of the above. None of the above. You are anti-democracy. It's okay. I've always been a rebel. I've always been a वोट कोणाकाय. वोट ना करप इज अ बिग एडवांटेज फॉर दीस रुलिंग पार्टी इन गोवा. कित्याक तेमकोडे कार्यकर्ता आहाय. दे मेक इट शुअर दॅट एवरी वोटर ऑफ theirs is come out and do voting. आनी जितलो मायनॉरिटीजा गेलो आनी major people who don't like the destruction of Goa and democracy and the constitution, among the majority also, तेमकां देखून ते इन्फ्लुअन्स कोतले वोटिंगा वचना जावपाक. सो दीस मस्ट बी स्टॉप्ड. आनी मागतलो आनीक एक पार्टी सगळे कडेन हे सगळे मनीस जे जावं दादलो जावं बायलो जे आमकां एनकरेज कोताय to do something undemocratic and trying to influence us not to go for voting. एमगेले आयकॉन घरा रावना काय गोंय सोड भायर वचना काय. वोटींग करे. शो युअर पॉवर ऑफ वन वोट. ओ तुका 5 वर्सान एक दीस येता. and make sure that every person in Goa votes. Please go for voting and exercise the biggest right in this world to vote. Dev Bari Guru.